बरे मेवता म्हाका दिसता हांवें कितेंय तरी बरें केलां आसलें म्हणून देखून देवान म्हाका तुज्या वरचें चेडूं पावून दिलें आलिसा बरें हांव तुजो खूब मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत हांव कितेंय करूं तयार आसा त्या अंतरुणार नदर मारून पळय कांय बरी ती नखेत्राक अंतरुणाक सांगात दिता तेच बरी तूं आमचो मोग वाडटा आलिसा जेन्ना तुज्या सांगाताक आसता हो वेळूच जावना अशें दिसता तुजे वेगीनूच राव हांव जाणा एक गरीब चेडूं आनी तूं एका गिरेज बापायचो पूत तुजो मामा डाडा लंडनाक आसता म्हाका भिरांत दिसता ती आमकां दोशी करीत म्हणून आलिसा त्या पासून तुवें तुवें गरज ना म्हजे मामा दाडाक कशी सोदमाक जाय त्या बरे भाशेन जाणा म्हाका फकत तुजो सांगत जाय हांव तुजो खूब मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत हांव कितेंय करूं तयार आसा आता उलयता उलयता चड वेळ झालो चल आता आमी घरा या हांव आतां वेता मातसो वेळ जालो जाल्यार माय बेश्टी हुस्क्याक काडटा चल डायरेक्ट हांव वेता बाय लव यू सॉरी येवंक मातसो वेळ जालो समायरा खंय तूं कितलो वेळ जालो तुका हांगासर रावता तूं जाणा न्हू हांव तुजो कितलो मोग करता पळय तूं जाणा मायरा आनी तूं जाणा न्ही हांव तुजो कितलो मोग करता पळय हांव तुज्या मोगात सारकी पिशी जाली म्हाका अशें दिसता सगळोच वेळ तुज्या सांगाताक राव हांवें तुजेर विस्वास दवरला तो विस्वास केन्नाच तोडी नाकाय जरी तो तुवें म्हजो विस्वास तोडलो जाल्यार त्याच दिसाक हांव म्हजो जीव सोंपयतलें कितेंय उलयना समायरा हांव तुजो विस्वास केन्नाच तोडचो ना तूं जावन आसा म्हज्या जिविताची व्हांवती झोल म्हजी जान दिवता हांव तुजो जायतो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत हांव कितेंय करूं तयार आसा होय तशें तर हांव फाल्यां तुमगेर शेरून येतलो चलया ना तर माय बेश्टी हुस्केतली आपण उपाशी राहू तुम्ही ना ची खूप मारल्या
आम्ही जाणाच माहिती आम्ही लहान असताना तुम्ही आमचे किती त्रास काढल्या पडते हे तुझे त्रास आम्ही केन्नाच निर्फळसावून दिवशी ना तुझ्या दोन्ही दुवा असताना तुझ्या पिवपाची गोष्टीच कर देवचा दिसताव किती मोठी दिरान दिसताव अलिसा अलिसा हाय सावने म्हणजे काळी गोट करून आयला अलिसा म्हाका तुझो मोग जाला पूण जेन्ना आमी ल्हान आसलेली तेन्ना तर हांव तुज्या मोगार पडलो पूण तूं तुका सांगोक पियेतालो अलिसा अलिसा आय लव यू हे तू किती उलयता रायट हांवें तुका केन्नाच नोदरेन पळोवंक ना हांवें सदांच तुका म्हजो एक बरो इश्ट कसो मानला रायट आय एम सॉरी हांव एका चेड्याच्या मोगान आसा आनी काजार जातली जाल्यार फकत ताचेच लागीं कांयच परवाना हातून तुजी कसलीच चूक ना पूण म्हाका जाय की तूं ह्या संवसारांत सदांच खुशाल आसलेले बाय आता चड वेळ जावन गेलो आमी ताची वाट पळोवन आसा होय इतले म्हणून ताका येवंक जाय आसलें ताका सांग की वेळार रेस्पेद दिवंक जाय म्हणून हॅलो समायरा सॉरी हांव मातसो वेळ जालो येवपाचो आमी तुका बेगीनूच सांगयलो तूं जाणा आमी तुजी वाट पळयतात म्हणून एनिवेज बाय असलो कसो बॉयफ्रेंड टायलर किती ऐकता टायलर किती ऐकता टायलरला कशें वळखताय म्हज्या भयणी हो मनीस जावन आसा फोडली ताणें आमकां दोगांयकूय फोटोयला हांव तुजें कांयच सोंसवंक ना म्हज्या भयणी असलो मनीस म्हजे लागीं त्रास जाता म्हणून सांगून म्हाका चुरामेर दिवपी हो मनीस जावन आसा फोटी फोन मारता हांव ताका वळखता ताका हांवें पयलेच वाट पळयला म्हाका माफ कर बाय म्हाका माफ कर हांव चुकलें बाय हांव प्रेग्नेंट आसा म्हजे कुस्कान आसा त्या भुरग्याचो बापूय दुसरो कोणूच न्हय पूण होच तो टायलर सांगना ती फोट म्हणून सांग पळय समायरा म्हाका खबर नासली की तुमी दोगांय भयण्यो म्हणून तातूंत हा तुमच्या दोगांच्या मोगार कित्याक पडटलो आसलो हांव आनी कोणाकूय सोदतलो आसलो कित्याक समजलें तुका कित्याक टायलर कित्याक तुवें अशें कित्याक केलें आगो कित्याक बेश्टें चाबळ जाता अलिसा तूं प्रेग्नेंट आसा हांव तुका मारता तितलें जोडून दिवं
तयार आता हे पोषण करू कितले सोपे बरे सांगले तुवें अबॉर्शन कर म्हणून अलिसाचे कुशल भुरग्याक आसा तो तूं मारूंक सोदताय चल सांग म्हाका ह्या म्हाज्या कुशल आसा ते तुज्या भुरग्याचें कितें माय हांवूय प्रेग्नेंट आसा कितें तूंय प्रेग्नेंट आसा पण काय चालतं काय चालतं हा तुझा पोरं करतो तू सांगितलं ते तिकडला उठल्या पाहुणे ना तू का सोचा आपल्याला कोण काय आणि तू का सोचा हा तुझं फायदा ना माझ्या मामा दाडा लागे गुरु आणि जोड असता आणि दुडवाने जाता ते आणि चित्त्यानूच जायचं मोठे करून म्हाका वेळ लागला तुम्ही किती चोपले तुमच्या चोडवा माझ्या जीवना खायली कितली आणि केली कितली खेळाच्या तुडू आणि हेश करा माझी वाट सोडून दिला आम्ही तुला काय चाललं आम्ही तुझ्या हाटाहाट भावता निघालो मध्ये उभी झालं तीन पेशंट जाता तेच तो तुम्हाला सारखे आन्सर दिले ना त्याका काचा जातले 15 शिकला 15 रकड जागा सर 15 घराच्या जवळची मुली टोकली असं नाही टोकली जोया जोया तू हुशार होतो जोय ऐकाया फर्स्ट पेशंट केसाची चली तंट गावा आली आणि नाक्षी गावा मेली ती चल क्वांटी सांग आवय साधना घे चढ साधना घे ते काश्मीरा राहताले होय काश्मीरा सांग मरे ते तोयट गावाले आणि पोयर मरे ते आक्षी गाव मेला होय काश्मीरा केसरी गाव काश्मीरा केसरी गाव रॉंग आव सांगता केसरी गावाने बोली तोयट गाव आली होय नाक्षी गाव आली तू किती असती म्हणून गो होय तू किती कोण रे अरे केसरी गाव मेला देव आमके
आसता तो गांव तेतून ते चेडू म्हळ्यार चोली म्हळ्यार ती आमची येत होताय आनी हे गांवांत चलती गांवांत आनी मागीर आख्खाची गाण म्हाका हे गांवांत मेळची किती हुशार आता सेकंड क्वेश्चन चल ऐकाया सारखे ऐकाय मूच कडक कडपापणा ताप तळपापणा राणी आणि राणीपणा पाणी मूच कडक मागीर तळप मागीर राणी आणि मागीर पाणी आवय म्हाका खबर ना खबर ना जाल्यार तुगे 15 घे आनी वच तुका बरा हांव सांगता वयल्यान खडप तेची पोंदा तळप तेची पोंदा राणी आनी मागीर पाणी नाल्ल गो हुशार अरे वयल्यान खडप म्हळ्यार सोण्ण तर ते सोण्ण ना ते वयली खडप तेची पोंदा कोट्टी आसत ती ते तळप मागीर फाटली व्हळी आसत ती राणी आनी तेचो उजो आसत ते पाणी हांव कितें हुशार चल दोन जिंकला आज फायनल फायनल चल ओय आणि उला तो सांगायचं त्याचा आगार जातोय सांगाया हांव सांगता चला चला म्हाका इंदिरा गांधी कोण मारली काय मला म्हणलं काय इंदिरा गांधी आमच्या पाय मारले पाय मारली इंदिरा गांधी तुझ्या पाय मारली हाऊस नको हांव कसो फसलो पळयतो समायरा आनी आलिसा दोगूय भयण्यो पूण कितें जा जे चुडवान जाता ती आनी चित्त्यानूच जायना पूण ती दोगूय भयण्यो म्हज्या भुरग्याची आवय जावची आसा ना अशें घडलें जाल्यार हांव फसतलो ना अशें घडोवंक हांव दिवचो ना हय अशें घडोवंक हांव दिवचो ना हो डॉक्टर कोस्टा हांव तयार उलयतां देखून त्या दोगूय भयण्याक एकूच कर आनी ताच्या कुशाक जा भुरगीं आसा ताका नाटा जितले पयशे तुका लागता ते सगळे सोडून तुका हांव दितलो थँक यू डॉक्टर थँक यू वेरी मच मातशें काम जालें कसल्या बोलाचो पुलीस तू तुका ताचे माफी पुरची सायरान ते इनोसंट चेडवाचो फुडार पिड्यार करून तुका कितें मेळटलें जर कोणें तुजे भयणीशी कितें केलेलें जाल्यार तुका कितें दिसतलें आसलें तुज्या भयणीक कोणी प्रेग्नेंट करून अशें रस्त्यार उडयलें जाल्यार सांग म्हाका तूं कितें करतलो तांचे हात पांय म्हणून तांकां जिवेशी मारतलो कोणाचोच हिंमत ना म्हजे भयणी हात लावून तुझ्या भयणीक कोणें कितें उठलें जाल्यार तुका इतलो राग येयलो जाल्यार सांग म्हाका समायरा आनी आलिसा कोणाची तरी तूं कोणाची तरी वय सायरान तुजी भयण वय जा दुसऱ्याची भयण वय न्हू सायरान अजुनूय वेळ आसा तुजें जिवीत बदल नातर शिराक खावन मरतलो अरे तुझ्या पळय आनी म्हाका मजा पळोवची कसले चेडवान हांवें दोल्ल्याक घेतली आनी सोडल्याक घेतली दोतोराचे सगळे सेटींग करून दवरलेलें आसा तांचे एबॉर्शन करून तिवूय सुटली आनी हांवूय सुटलो सायरान तुका कसलोच अधिकार ना कितें इनोसंट भुरग्याचो खून करून त्या भुरग्यान अजुनूय ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवंक ना आनी तूं ताका ह्या संवसारांत येवचे आदी ताका जिवेशी मारूंक सोदता ना सायरान ना अशें कोणाक हांव केन्नाच हांवें स्वप्नांत पासून चिंतूंक नासलें तुजे भितर तो सोयतान निघलोलो आसा म्हणून
टायरन हांव तुका केन्नाच माफ कोचचें ना टायरन केन्नाच माफ कोचचें ना आलिसा मुंडे आसा कावळ्याच्या शिराप खूय मुनशाक लागलो तुवें म्हाका कितले शिराप घातल्या ते म्हाका लागचे ना देवतारांतलो व्हडलो देवता जें जालें आता तूं सगळें विसर आनी हांव जें सांगता तेच कर आनी ते म्हटल्यार तूं हे पोषण कर फायदो आसा आनी म्हजोय फायदो आसा अरे तू कितें म्हज्या भुरग्याक शिवेशी मारतलो हांव तो येना म्हज्या भुरग्याक शिवेशी मारूं तुका सोच्या घेतली आनी तुका सोच्या हांव दितली जेन्ना तूं तुज्या आवयच्या कुस्म्यान आसतलो तेन्ना तुज्या आवय तुका आपल्या कुस्म्याकूच मारलेलो जाल्यार आयज तुवें परी उलोवंक पावचो नासलो तुज्या आवय तुका चोलबा काडून ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयलो तेच परी आयज इवय आवय आपल्या भुरग्याक चोलबा काडून ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयतली पूण सांगात ताका सदांच आसतलो तुका चेडवाचो आब्रू वारार दिवपाचो चड शॉक आसा न्हय फाल्यां तुजे भयणी सोबे अशें घडलें जाल्यार तेन्ना तुका गमतलें एका चेडवाचो आब्रू वारेर होप म्हणजे कितें पळय तें डायरेक्ट हे तुजें करू चल आमी या जे कितें सांगता तातूंत स्वत आसा हांव त्या भुरग्याक मारून खुनी जावंक सोदता ना फाल्यां म्हजे भयणी सोबे अशें घडलें जाल्यार म्हजी भयण तशीच रडटली ना अशें घडोवंक हांव दिवचो ना हांव ताचेशी माफी मागतलो आनी जी ती म्हाका सजा दिवंक सोदतात ती सजा करूंक हांव तयार आसतलो हय हांव ताचेशी माफी मागतलो आलिसा हांव आतांच ताचेशी माफी मागो आवय आयज कॉम्पिटिशन दवरला तूं मुडोली केसो कॉम्पिटिशन घालता डान्स कॉम्पिटिशन प्लस सिंगिंग कॉम्पिटिशन दोन्ही कोण बरो फर्स्ट सिंगिंग कोण डान्स नाचवता न्हू ताका व्हडलो प्रायज दवरला अरे तो जाक्यान गोसपाक सारके बरोबर छाडल्या लागले तुका काजर आसात म्हूण पण ते काजरा बिजरान तसो उमेद ना ते दिसा ताणें फोटो लाय पारकोन घाल आनी आयज सांगिला कॉम्पिटिशन येय व्हडलो प्रायज दवर म्हणून हेच म्हूण सांगताले फोन करून सांगलोलो ते एक म्हळ्यार सगळे आमगे प्रायजा तयार करून दवरना संसार जाला पुन्हा टाका 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 इतले बेगीन संसाराचे शेअर टाका आता पहिले पुढे वर्षांनी मागायला पडा नया दिवस तू मुठले आतार आणि डान्सिंग कित्याक करता म्हण आयज म्हणून सिंगिंग आणि डान्सिंग कॉम्पिटिशन होय आणि मरे हो प्राइज म्हाका मेळटा होय कित्याक हांव डान्सिंग आणि सिंगिंग तुमगे फक्त खो डान्सिंग आणि सिंगिंग आणि आज म्हाका प्राइज मेळाले जाय हो प्राइज म्हाका येता होय आज कितें सिंगिंग कॉम्पिटिशन प्लस डान्सिंग आहे रिटान दोला बाकाने सांगले डान्सिंग आणि सिंगिंग कॉम्पिटिशन म्हणटी पहिले बरे पहिले नाचून खूप जात बरे पूण ते न्हू
ते सालसा आणि चाचाच्या ते दोन्ही मिक्स आहे तिथून होय दाखवा पडले कापडा तुझी समर्पाची चोड गरज आसा. समायरा समायरा समायरा
मेल्या फकत ते लोचेक लागत आयज कितल्या चेडवांनी आपलो जीव सोंपयला असले कोण आदाच्या आधी आम्ही चिंतूंक जाय चिंता तुमच्या आवय बापायचे तुमच्या पासत ती दीस आणि रात काम करतात आणि तुम्ही त्यांच्या कष्टाचो तांकां हे परी इनाम दितात असले कोणी आदाच्या आधी 100 पावली चितात देवता तुमच्या फाटल्यानूच आसा खंयचे रूप घेवन तुमच्याशी येतलो त्या वेळार तुम्ही जागरूक रावात